वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. सो आयज म्हाका मिटींग हा, पंचायत मिटींग हा आनी म्हजो लास्ट वीक बर्थडे जालो. तांकां हांवें कांय ट्रीट बी दिवना, सो आतां चिंतलें की वेन आय एम गोईंग फॉर द मिटींग आय टेक सम स्नॅक्स अलॉंग आनी तांकां बारीकशी ट्रीट दितलें म्हणून. सो रायट नाव आय एम हॅविंग माय ब्रेकफास्ट. हांव आतांच न्हेसलां आनी मागीर हांव मिटिंगेक वयतलें. बिफोर दॅट आय हॅव टू कलेक्ट द स्नॅक्स. सो सी यू सून. आयज हांव खाता चपाती विथ चीज एंड टोमॅटो एंड ऑनियन. हाय गायज, हांव आतां डेंटिस्टा कडेन येयलां क्लिनींग करपाक आनी आरसी ट्रिटमेंट करपाक. सो मागीर हांव तुमकां हाय गायज, आतां आरसी ट्रिटमेंट जाला, ताका लागून म्हजें तोंड पळय आंगडें जालां. आय कॅनॉट मूव. एल ए दिलेली आसा, लोकल एनेस्थेसिया, सो आय कांट फील दीस सायड. ताका लागून इट लुक्स दिस वे वन आय एम टॉकिंग एज. सो आतां बारीक शॉपिंग आहा म्हाका, ते उपरांत आय एम गोईंग होम. मिस्टर DIY हांगा तुमकां सगळें मेवतलें घराच्यो वस्तू तुमकां जाय तें. आतां हांव थोड्यो सुरयो बी अशें पळयतालें, मागीर तुकडे दवले कायलांटे स्पून्स मागीर सगळें आहा हिंगा. जस्ट हॅव अ लूक. वॉट एवर यू वॉंट फॉर युअर हावज सगळें आहा तांकडें. कायल, कढाई, फ्रायंग पॅन सगळें. आतां हांव सेकंड फ्लोराचेर वयतां.
डेल्फिनोजान येयले सायडीकूच हा फ्रुट्स आनी वेजिटेबल्स शॉपिंग करतले म्हणून घरा कडेन कांय ना सगळें काबार जालें सो आय बाय सम ऑरेंजीस आनी कितें घेवया आय थिंक एप्पल्स. सो हें थोडें शॉपिंग केल्लें हांवें जस्ट वेरी लिटल थोडे म्हाका एक्सेसरीज आनी बऱ्यो वस्तू जाय आसल्यो फॉर द किचन सो हँगर्स जाय आसली म्हूण एक्स्ट्रा हाडलें हांवें रिमेनींग थिंग्स आय ऑलरेडी हॅव. हाय गायज सो हांव आतांच घरा पावलां एंड मिस्टर DIYन गेल्ले जस्ट सम किचन शॉपिंग आनी ऑल्सो डेल्फिनोजान गेले सायडीकूच डेल्फिनोज हा तालिगांव थिंगा थोडे फ्रुट्स शॉपिंग आनी वेजिटेबल शॉपिंग केलें हांवें आनी हांव आतां घरा येयलां आनी पयलीं हांव डेंटिस्टा कडेन गेल्लें आनी नाव आय कॅन टॉक मच बेटर मातशें पेन आसा म्हाका बट आय एम फायन डॉक्टरान मेडिसीन प्रिस्क्रायब केल्या ते हाडले हांवें आनी आतां आय जस्ट टूक इट सो आय एम फिलींग बेटर. सो गायज हो जावन आसलो आयचो व्लॉग आनी रोखडीच मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान आमी अंटील देन बाय.